गरू रक्ताल चेडवान पावसाळेलो धान्याच पीक जाले गद्यांतू एक पंत गरू रक्ताल चेडू ಒಟ್ಟುಚಿ रन्ना बशील उरताय तांगेले गोरवांक थंय चर्चा सोणेन उलयता बसताय गांवांतू श्रीमंत लोक ओटोची सळ समार व्रत करून घेनो होड जेल्ले आयकले ते केले रे ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ की आम्ही बी कराने कित्याक म्हळ्यार पावस नाशिची खंय तण आनी जाताना आमगेले गोरवांक खावच्या तण ना तांकां कितलेय दूर आमी आमणगे गेले बी तांकां पडटा नाशिची ते लोक भागून गेले जाल्याची ಒಟ್ಟು कडेन एक बरो घालसो पडला आमी करा वयताय सोळ समार व्रत हांगा रन्नान तूं म्हणून उलोवंक येताय तेणी एक चेल कसो म्हणटा करीत आशिल्ले जाल्यार ते प्रसादांनी जाय आशिल्ले गंवा पीठ तूप गोड खंयच्यान हाडचें उपास करीत आमी ईश्वरलिंग करीत बाकीची बिलपत्रे फुलां उठो हाडीत जाल्यार प्रसादाक कसं करचें म्हूण सांगता ते आनी एकलो कसो म्हणटा पळया ती मोठ्या लोकांक हांव म्हणचे आसल्यार करया प्रसादाक तरी काळजी करनाकाच कित्याक की म्हळ्यार आमगेले की आशिल्ले गोरवां आसा न्ही मोठ्या लोकांली आनी तूं सुमार इतले गायो दूद दिताचे आमी तें दूद थोडें काण घेवचें आनीक ते व्हरून विकून दूद हाडचें आनी हांगा थोड्याची ताक आनी करून ताजी तूप करचे कडेन आनी आमी हें व्रत करया ते दूद बिकील दुडवान प्रसादाची सामान हाडचें येत न्हय हांवें म्हूण सांगता ते मोठे लोक हां तशी करया म्हूण सांगताचे तशीच हेर दिवस परत तोटलो घेता येना फुडें ना तेन्ना सुमार लोक गायांक दूद काडून पळयताय सुमार दूद येता तूं गायो दूद दिताय ते दूद व्हरून तेन्ना विकताचे आनी थोडे दुदान तूप आनी करताचे आनी मुखार वार दवरून घेवन तेन्ना ते सोमारा व्रत करचें सुरू करताय तांकां खुशी खुशी ईश्वरलिंग करताची बिलपत्र घालताची अक्षत घालून घेवन फूल पत्री ओटो घालून घेवन अगदी विजृंभणेन करता ती चेडवां भक्ती ना गोरू रक्ताल चेडवां जाल्यार तांगेली भक्ती अगदीची व्हड उरता चेडवान पुजानी करून आरती करून प्रसाद वांटता संतांच्या एक मनुष्य उरता तांतूंत एक चेलो ते मनशा आपणेन प्रसाद दिता आनी हें घेयाची आमगेले प्रसाद म्हणटा तेन्ना हांव कसो न्हय म्हणटा तो सोळ समारा व्रताचे प्रसाद म्हणटा कसो न्हय प्रसाद तुमी चेडवान केल्लो म्हणून ते एक शुल्लकशे करून घेता प्रसाद तोंडाले उडयता हातान तोंड अशें पुसून घेता आनी मुखार वता मुखार वच्चें काय ना ताका एकदम पडटा आनी ताणें उज्ज सो येवन आंगान तो नेलार पूण लोळता आनी म्हणटा अयो हांत कसो गेलो रे मरे तुमी म्हाका पळय पडटा म्हणटा एक म्हणे बगबगशें येता असो कसो तांत विश बीश घालना न्ही तुमी म्हूण घेवन सांगता तेन्ना एकच्याल मुखार सांगता ना आमी भक्तीन केल्लो प्रसाद तो तूं ते खायनाशी उडयलें न्ही म्हूण तुका देवान दिली शिक्षा ही आतां तूं एक काम कर तो सकल उडयल्लो प्रसाद आसा पळय तुवें ते तशी काणयेन खा म्हळ्यार तुका आराम जातालो पळय म्हणटा तेन्ना तो हांगा आनी उज्ज तडसून घेवचें न्ही तो नेल्यार पडलेलो प्रसाद थंय लोळता लोळताची जिबेन लेवन खाता ते मनशान भक्ती ना तो प्रसाद खावच्या देखून तेका आंगा येवची उज्ज ओडटूची एकदम शांत येता तेन्ना ताका तागेली चूक कळटा आपण एका गोरू रक्ताल चेडवान दिल्लो प्रसाद म्हणून ताजे अवेळन केलो ताका अपमान केलो म्हणून ताका जिवा पश्चाताप येता तो वचून थंय ते ईश्वराक पांय पडटा ईश्वरलिंगाक आनी पांय पडून ते चेडवा ते कशें करचें कितें तें विचार घेवन तेगेले गांव वता आनी थंय वचून तो बी ते व्रत करून तेगेले ओट्टू मनांतली इच्छा पूर्ण करून घेता ताणें केलें पळोवन तांगेले गांवांतले आनी मस्त लोक ते करताचे व्रत ओटलो खुशीन आनंदान उरताय अशें हे व्रताचें म्हत्व अगदी म्हत्वपूर्ण आसा हे आयकल्ल्या लोकांक देव बरें कर म्हणून देवाले प्रार्थना करता तांगेले ओट्टू मनांतली इच्छा पूर्ण देव